कसं हरे कृष्णा कसं माताजी Which chapter? Kanchi chapter ami? क्या आजी Yes. आजी भक्ति योग चैप्टर 12. Very good. Yes. 12th chapter. भक्ती योगा आज लायक चॅप्टर ऍक्च्युअली ह्या एकादशी ते सू म्हण केला जण दवरताची बिकॉज ह्या भक्ती योगा भक्ती योगा देवा लागी आम्ही कशी स्ट्रेट वचत कसं चढ ह्या करका म्हण देवा लागी आम्ही स्ट्रेट कशी वचत म्हणून ह्या एक भक्ती योगांतू असं डिवोशनल सर्विस आम्ही नॉर्मली जाऊन डिक्शनरींतू आता कन्नड डिक्शनरी इंग्लिशाक अनुवाद केला रे व्हॉट इज भक्ती म्हणून गेला रे डिक्शनरी गूगल ಅಂತ आम्ही सर्च केला रे डिवोशन म्हणून सांगताची ना राईट डिवोशन म्हणून येता त्याला प्रभुपादान हंग डिवोशनल सर्विस भक्ती नाही भक्ती सेवे म्हणला त्याचा डिफरन्स कसा ना आता आवसस ओके एक आवसस चढाक म्हणता आय लव्ह यू माय चाइल्ड म्हण आय लव्ह यू माय चाइल्ड म्हणता खाली म्हणल्यार पूर्व तीन तर दाखोवकानो तीन अशी कर्तव्य करून दाखोवकानो तशीची देवाक आम्ही देवा हांव तुका पांय पडता तुका मोग करता म्हळ्यार जस्ट तोंडान सांगल्यार जायना आम्ही कसं ना दाखोवता तशी जावन भक्ती सेवे लव इज लायक अ सर्विस म्हणटाची ऍक्च्युअल जावन कोणाक लव करता आम्ही कृष्णाक कित्याक ही इज द सुप्रीम लॉर्ड तो आमगेल ऍक्च्युअल कसं ना ओनर आमगेल जीवनाचे ऍक्च्युअल ओनर कृष्ण तशें जावन आम्ही भक्ती आम्ही सेवे कसं करतासाच की आम्ही हांगा सन्न सन्न जावन कसं ना आमगेल बॉसाल सेवे करतासाची आणि कोणाल की आम्ही सेवे करतासाची सुण्या माजर कोणे मेळ्ळी जाल्यार कोणाल सेवे करताची सुणी माजराल सेवे करताची ताजी पोट भरचे वताची आम्ही जाल्यार कृष्ण म्हणता तुम्ही हाजे सन्न सन्न विषयांत कित्याक मागशी पडल्याची हांव हंग देव स्वतः तुमगेला एदुरू अर्च विग्रह रूपांत प्रसाद रूपांत कीर्तने रूपांत त्या सोडाची नावा रूपांत ताजी सेवे कराची म्हणून कृष्णांक सांगता तशें जावन हंगा ह्या चॅप्टरान स्टार्टिंग कसं ना पर्सनलिस्ट इम्पर्सनलिस्ट म्हळ्यार देवाल आमी तगेला रूप निराकारवादी आणि आकारवादी तांगेल मिडल अंतू कसन डिफरन्स असतं आणि अर्जुन निमगिता हाव निराकारवादी जावका म्हळ्यार निराकार ब्रह्मनाक पूज करका की म्हळ्यार ताजे अर्चना करका की दवो साकार रूप तुगेल कसन असतं की ताजे वयर हांव ध्यान घालका म्हणून हांगा अर्जुन घेताना कृष्ण कसं म्हणता हांगा ताजे डिफरन्स सांगता निराकार आणि आकाराचे डिफरन्स सांगता आणि कृष्ण भक्ती कितले श्रेष्ठ म्हणून सांगता मागीर ह्या भक्तींतू येवचे स्टेजस खंयची पुरा म्हणून सांगता नेक्स्ट कसं ना क्वालिटीज एक भक्तांतू कसं पुरा क्वालिटी असू का कृष्णाक म्हळ्यार कृष्णाक आम्ही कसं ना ऑलवेज तुका म्हणटाला रे मगे लागी कसं एक क्वालिटी असू का कृष्णाक लायक जावची तसल क्वालिटी खंयच्या अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषं के योगवित्तमः अर्जुनाला डाऊट क्वेश्चन हांव केन्नाय सांगता भगवद्गीतान कशी क्वेश्चन आणि आन्सर सेक्शन भगवद्गीता सोडाच खंयचे एक लिटरेचर तुम्ही घेयाचे हिंदू म्हळ्यार सनातन धर्माचे खंयचे लिटरेचर घेयाचे स्टार्टिंग म्हळ्यार खंयचे संवाद स्टार्ट जावचे एक क्वेश्चन आणि एक आन्सर सान आशिल्ले जन तो केन्ना एक क्वेश्चन नेम घेता आणि कसं ना एदुरचे जन आन्सर सांगता अशीच अर्जुनाल क्वेश्चन 12th chapter starting and kasana which is considered to be more perfect and कृष्ण मन आता अर्जुन निमगित कृष्णाक कंचा परफेक्ट कंचे श्रेष्ठ सांग देवा कसं ना कंचेंतू डिफरन्स ब्राह्मण म्हळ्यारी देवाला निराकार रूप श्रेष्ठ की दवो हाव डिवोशनल सर्विस भक्ती सेवे करच्या निराकार रूपार वैरी हाव ध्यान गलचे श्रेष्ठ की दव हाव साकार रूपाक भक्तीन सेवे करचे श्रेष्ठ म्हणून हांगा निमगिता आता आमगेल दोळ्या कशी स्ट्रक्चर जाल्ल्याची आम्ही चंद्राक रातीचे आम्ही चंद्र पळयताना आम्ही सांगताची चंद्राक आम्ही कॉन्सन्ट्रेशन दिवन समय पळयला रे कशी दिसता ओ चंद्राल वयर कसं की चित्तार सोडायला म्हण कसं कित्याक आमगेल दोळ्या एक मनशाला एक आकाराक अट्रॅक्ट जाला निराकाराक अट्रॅक्ट जायनाच आम्ही लाईटा पळोवन अट्रॅक्ट जायनाच आम्ही खंयचे एक चंद
तोंड पळोवन अट्रॅक्ट जावच्या चंद चिट्टे जावं कसाने एक चंद वस्तू कसा आस की आमी ताका पळोवन अट्रॅक्ट जाता शिवाय लाईट उजवाडो जावं वारेक म्हळ्यार कसाने पळोवचें जायना जातील एक वस्तूक आमी चड वेळ ते पळोवचें जायना सूर्य कितले वेळ तूं पळोवचें जाता म्हळ्यार आमी ताका अट्रॅक्ट नाच आमी खंयचे अट्रॅक्ट आसाची आकार आशिल्ली वस्तूक आता डौट कसं असतं की अर्जुन कसं डौट हाव निराकार ब्रह्मानाल वैर कसं ना मिगेल ध्यान घाल का की दव साकार असेल तुगेल रूपा वैर हांव भक्ती करका म्हण हे क्वेश्चन अर्जुन कितें निमगीत सांगा ताका कितें एक डाऊट येता सांगा वाय इज अर्जुन आस्किंग दिस क्वेश्चन लास्ट चॅप्टर ताण कसं पळयला त्या चॅप्टर दाखवून ह्या चॅप्टर आम्ही कशी लिंक करेत ह्या क्वेश्चना निमित्त लास्ट चॅप्टर खंयचे आशिल्ला which was the last chapter विश्वरूप तागेले आता त्या विश्वरूप पळोवन जाल मागीर ताण ह्या क्वेश्चन कितें निमगेला विश्वरूपांत लास्ट तो कसो निमगेता कृष्णा लागी विश्वरूपांत लास्ट कसो दाखय म्हण सांगता अर्जुन हे पयली कशी आशिल्ली तो 2 हात 2 पाय अशी हा कित्याक जाणता ताक ताक भरती आवडता म्हळ्यार पयली कशी तागे बरोबरी फ्रेंड जावन हे जावन उरता न्ही हे पळयली की ताका एक अशी हेशी जाता भित्त तो पयले पण गोतूर ताका पण भित्त तो यस करेक्ट आता एक तुम्हीच एक इमॅजिन कराची विश्वरूप कसं की एक लाईट विश्वरूप म्हळ्यार चड कसं ना कृष्णाला एक विशाल रूप तांतू तोंड खंय आस पाय खंय आस म्हणू कसं ना जनांक पळयलें कुडले भयंकर ना आमी तसल एक फॉर्माक पूज करचे इष्ट करताच की जो सौम्य आशिल्लें ते श्याम सुंदर चंद आशिल्लें रूप न अर्जुन म्हणता सुंदर ना ब्युटिफुल व्हेरी ब्युटिफुल म्हणता श्याम सुंदर रूपाक तसल रूपाक आमी पूज करचे इष्ट भक्ताची ऑब्वियसली ना ते एक चंद आशिल्लें रूप आमकां कसं मस्त अट्रॅक्ट जाता विश्वरूपाकिंत भक्तांक कसं ना त्या कृष्णाले सौम्य रूप कसं ना श्याम सुंदर रूप ते मस्त अट्रॅक्टेड आता ते क्वेश्चन हंग कितें येता फर्स्ट श्लोकांत कितें येता अर्जुन निमगीता ते ब्रह्मन कसं नसकी ते विश्वरूप म्हळ्यार टेम्पररी येता आनी वता ते रूप एफल्जन्स फुल एफल्जन्साचे रूप त्यांची डिवोशनल सर्विस भक्ती सेवे हांव भक्ती सेवे कोणाक विश्वरूपा लागी वचून करूं जायना म्हाका हांव भक्ती सेवे कोणाक कृष्णाक करता ते क्वेश्चन हंगा अर्जुन निमगीता तशी जावन हे क्वेश्चन तक येता मनान तू हांव कोणाकच पूज करता कृष्णा तका कृष्ण कसं म्हणता श्री भगवान उवाचा मय्येव शे मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया परयोपेतास ते मे युक्तात्मतः अत कृष्ण कसं म्हणतास नित्ययुक्त उपासते कोणाक मयि एवश्या मनो ये माम कृष्ण म्हणता ही whose mind is fixed in my पर्सनल फॉर्म आता कृष्ण कसं म्हणता आकार आशिल्ला साकार रूप आशिल्लें कसं कृष्णाला एक असं की तज्जा जाना ताका फॉर्म म्हळ्यार ताजे वयर आमी आचरण म्हळ्यार अर्चना विधी कसं की ते आमी करता ऑलवेज एंगेज नित्ययुक्त उपासते केदना एंगेज जावका श्रद्धाया कसं फर्स्ट कसं जावका आमी नास्तिक जन देवस्थान गेल्यार तो कसं म्हणता हे कसं पातोर दिस इज स्टोन म्हणता जाल्यार भक्ताक गोत स्टोन न्ही तो देव म्हण तो विग्रह म्हण ताका गोत विग्रहा भितर कृष्ण स्वता आस म्हण ताका गोत ना दॅट इज द डिफरन्स भक्तांक त्या एक डिफरन्स गोत ना आता आमी अर्च विग्रह ना डीटी वर्शिप आणि आयडल वर्शिप केला जन म्हणता आयडल आणि डीटी म्हळ्यार एकची म्हण विग्रह आणि मूर्ती म्हळ्यार एकची म्हण मूर्ती आणि विग्रहांत डिफरन्स कसा ना मूर्ती पूजा आणि विग्रह पूजांत डिफरन्स कसा केला जन म्हणता हिंदूतांनी मूर्ती पूजा करताची म्हण मूर्ती पूजा आणि विग्रह पूजा डिफरन्स कसा नसताला
येस. चॅट बॉक्सात बऱ्याची. ओके. हा वसंत आता. ओके. मूर्ती पूजा म्हळ्यार अर्थ कसा ना, मूर्ती कसा ना जस्ट मेटल मात्र. विग्रह म्हळ्यार कसा ना, विग्रहांतू स्वतः देव असता. ओके. विग्रहांतू स्वतः आम्ही कसं करता प्रतिष्ठापन करतात ना, आम्ही पुराजन ऐकून अशा प्रतिष्ठापन ते कसं करच्या देवाक त्या एक कसं ना आम्ही कसं निर्जीव एक पत्तोर असत की आम्ही पत्तोर म्हणतात. त्याच्या पत्तोर समेत देवाक म्हणून कट्ट केलेला एक पत्तोर असता. त्या पत्तोर समेत नॉर्मल रोडा आशिल्ले रोडा कसं ना रोडाक आम्ही यूज करतात पळय तसल पत्तोर देवाक म्हणून एक विग्रहाच पत्तोर म्हणता. ताजी मागीर ताका आकार दिवन कसं करताच प्रतिष्ठापन करताच. ताजी मागीर नित्य सेवा जाता. सकाळ दाखून रात्री 4 वेळा भोग घालताच देवाक. तांची मूर्तींतू स्टॅच्यू असायचे सुमार सर्कलांत गेल्यार कोडालांत प्रत्येक कडेन स्टॅच्यूज असतात. त्या स्टॅच्यूंत जीव असना. कोणे कसं नाही सूण येऊन मुतून गेलत की कसं नाही फरक पडना. जाल्यार विग्रह सेवान तशी जायना. विग्रह सेवान देव स्वतः असता विग्रहा भितरी आणि त्या भक्तांक मात्र तशी जाणत. कृष्ण कसं म्हणता मिगेला नित्ययुक्त उपासते मिगेल पर्सनल फॉर्म अंतू केदनाय म्हाका वर्शिप कराची म्हणून सांगता. But those who fully worship the unmanifested, आता केला जण म्हणतात म्हाका केलाव जन आसाची समाजांतू तांणी म्हणताचे साकार रूपाने कसं ना हांव निराकार ब्रह्मानांत. कृष्ण म्हणता ओके निराकार ब्रह्मना वैरी तू मन घाली जाल्यार कितले कष्ट येता त्या मनांत. म्हळ्यार आमगेल मन आमगेल कंट्रोलार ना. आमगेल मन कितले घालता की आम्ही केला जण म्हणता म्हाका जप आनी नाका हांव मेडिटेशन करता म्हणून. ध्यायतो विषया म्हळ्यार आमगेल मन कशी अटॅच जाता. आमगेल सेन्स ऑब्जेक्ट कसं ना अटॅच जाता वताच. ताज मागीर कसं ना आमगेल मन कंटम्प्लेट म्हळ्यार आम्ही कसं पळयताच की ताजे वयर हें जाता. त्या एक स्टेटार असताना आम्ही मेडिटेशन करू जायना. आणि मेडिटेशन आशिल्ल्या त्या कसं ना तपस्या पुरा करचे आशिल्ले कोणाक सतयुगा जनाक. आम्ही सतयुगाच नाही आम्ही कोणच्या कलियुगात जन. कलियुग लास्ट त्या एक जनाल मन कशें असं मस्त विचलित मन. आणि कृष्ण म्हणता मी गेला निराकार रूपा वयर तुका मन म्हळ्यार मेडिटेट कर का म्हण असल्यारी ताजे वयर ध्यान घाल का म्हण असल्यारी कसं जावका इनकन्सिवेबल फिक्स्ड इमूवेबल तशें तुका दॅट विच लायज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ सेन्सेस. म्हळ्यार आमगेला खंयचे इंद्रियाक त्या ब्रह्मन कसं ना आम्ही कॅप्चर करू जायना ताका. दॅट इज बियॉन्ड म्हणता आशिल्ले की मस्त बियॉन्ड आणि कसं ना इमूवेबल. ते कसं ना त्या देवाला एक ब्रह्मन एफल्जन्स परब्रह्मन ताजे वयर ध्यान घालचे मस्त कष्टकारी म्हणून सांगता. आणि नेक्स्ट कसं म्हणतास क्लेशोदिकातरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुःखम. कृष्ण कसं वर्ड यूज करतास दुःखम. आता दुःखम म्हणून किती सांगतास आता कृष्ण बिकॉज आता हा ब्रह्मना वैरी ध्यान करता म्हणून बसला रे. ते एक हा म्हणलं अष्टांग योगांत खंयचे स्टँडर्डार आम्ही अष्टांग योग करका म्हणून सांगून आता तसलेच त्या ब्रह्मना वैर हांव ध्यान घालका म्हणलेला रे व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट म्हणून सांगता कृष्ण. दुःखम तुका ट्रबल आता ट्रबलसम व्हेरी ट्रबलसम. आता एक ते जोक म्हणून सांगेत एक एक्झाम्पल म्हणून सांगेत. एक पाटी कसं जाता ಕೆಲವು ಪಾಟಿ ಬಾಮುಣು ಮಾವತೆ ಮಳರ್ ಬೈಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನತೆ ವತ್ತಚ್ನ ಹಾಯ್ ಏಕ ಬಾಮುಣು कोणासकी हंगा जावाई कोणासकी तक्का अहंकार चढ जावाईक मावानी घेऊन वचका म्हण तका अहंकार बायल ऑलरेडी कसा ना तिगेला घरा वचून असता म्हळ्यार तिगेला अन्नाल घरा वचून असता जाल्यार बामण कसं करता मागीर येता म्हणून सांगून अहंकारांत कसा ना चिके वेळार वता
त्या वेळारी 2 दिवस 3 दिवस तालमेर होताना ताका मावाल घरची वाट समगोतना त्या घरची वाट कशी असं मस्त रानाच्या मध्यांतू आणि नेक्स्ट कसं येता फील्ड खेत ना त्याची मध्यांतू चुका तशीची वत असताना त्या राना मध्यांतू वचुका म्हणून सांगताना एक काही एक कट्टे म्हणून सांगता अशें म्हळ्यार ते बशेक जाग न्ही असते बैसून असता सकाळ कोणी सांजेर तो थंयच बैसून असता कसं लेकून हांव खुद वाट सोदिता दो मिगेल माव येवन म्हाका म्हळ्यार हांव स्वयं वत्ता म्हणून सांगता म्हाका कोणे घेऊन वच्चाक नाका हांव मेगेर इटलाक वाट सोदिता म्हण अतल्याक गलाची जंगल म्हळ्यार राना मध्यांतू कोणाले घराक वाट सोदूक का म्हण जारी कितली वर्ष जाली तेकी मेळ्ळेश ना तितली व्हड रान आशिल्ली तो कसं करता त्या रानाच्या सेपरेट जावन एक कसं गावाक वाट एक वच्चा असता ते ताका गोत्त आसना ताका हें गोत्त असता की मेगेल मावा घरांतू कितलीगी गाय आसाची गाय कसं चोरच्याक म्हळ्यार चोर वच्चाक म्हळ्यार त्या ग्रास कसं असतं की खावच्याक म्हण ग्रेजिंग वच्चाक ते खंय गेला दुसरे कडेन गेला ते वापस येताना कसं करता हांव ताका फॉलो करून वता सांजवाळ गाय येवची म्हळ्यार ते धावन वचची पेट न ते चमकून वचना सांजवाळ गाय हांव कसं करता एक गायीचे बाल दोर घेवन कसं करता म्हळ्यार धावता कितले वेळ ते धावच्या पुरो गायीचे बाल दवरून घेता न्ही बालान म्हळ्यार ताजे स्ट्रेंथा वयर कसं करता धावता वता मुखार ते धावता वता आनी ताका कसं दिसता तेगेल मावाला घरा लागीं म्हळ्यार घरच्या लागींच्या कसं ते गायक दवरचे जाग आस न्हू थंय वचून पावतो ते पावची वेळार हागेला हड्ड पुरो मोण आसता म्हळ्यार ते वच्ची रबस म्हळ्यार तितली रशांत वता गाय हक्का कंट्रोल करूं जायना त्या एक स्थिती माव पळयत हक्का हो म्हणता एटलिस्ट म्हाका कापोन आसल्यारी हांव येवन घेवन वता एक लेटर तू 2 दिवस फूड बरोवन आसल्यार हांव इतली घंटेक ते राखून व्हरता म्हाका घेवन वचा म्हळ्यार हांव एटलिस्ट कसं ना कसं तुमकां हाडच्याक रेडी करता आशिल्लें म्हणता माव हो कोण जावई म्हणता हांव मेगेल इतल्याक येवच्याक ट्राय केला तुगे लागीं जाल्यार असं स्थिती जाता म्हण म्हाका गोत नाशिल्लें तशीच निराकारवादी कोण ध्यान घालताच की त्यांनी कसं ट्राय करता तसाची हांव स्वयं देवा लागीं वता देवाक अर्थ करून घेवचा हांव स्वयं म्हाका देवाल हेल्प नाका हांव कसं करता मेगेलेची बुद्धी कसं ते अल्प बुद्धी आसा की ता यूज करून हांव देवाक अर्थ करून घेता म्हणून ताची जाल्यार कृष्ण सांगता तू एटलिस्ट मेगेल नाव काडला आसल्यार हांव तुका घेवन कसं करता लास्ट चॅप्टरान तो म्हणता न्हू हांव स्वयं येवन तुका घेवन वता म्हणून सांगता ते कसं निराकारवादी अर्थ करून घेवचो तयार नाची जाल्यार भक्त तो कसं करता तो देवाक आपयता डायरेक्ट कोण ओनर आस की ताका आपयता आनी पुरो सनसन लोक म्हाका देवाक आपयता आनी कसं म्हाका वापस वरी म्हणून सांगता हें एक म्हळ्यार हें एक डिफरन्स कसं आसा की ते आकार आनी निराकारवादींतू मस्त कसं डिफरन्स आता कृष्ण म्हणता ते एक वाट कसं आसा की ते मस्त कष्टकारी आणि कृष्ण म्हणता वन हू वर्शिप्स मी तांच्या म्हणून कोणे म्हाका म्हळ्यार कृष्ण म्हणता म्हाका कोणे वर्शिप केला भक्ती सेवे केला री ध्यान घालची सोडी मेगेल ब्रह्माने फलजन सवय ध्यान घालची सोडी मेगेल साकार रूपाक कोणे भक्ती सेवे केला री कसं करता हांवच तांकां कसं भवसागर दाखवून ओशन ऑफ बर्थ अँड डेथ भवसागर दाखवून वापस व्हरता म्हणता those who worship me giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation engaged in devotional service and always meditating upon me having fixed their mind upon me O son of Pritha for them I am swift deliverer of म्हळ्यार तो खंडित येता म्हणून सांगता मय्येवा मना आदस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशयः निविशिष्यासि मय्येवा अत ऊर्ध्वं न संशयः कृष्ण म्हणता कोण मेगेल वैरी म्हळ्यार कृष्णाल वैरी कोण केदनाय तेगेला मन आनी बुद्धी कृष्णाल वैर घालताच की एक मोमेंटरी चिक्कन अशें जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी कृष्ण म्हणता अनन्य भक्ती करी मेगेल लागीं म्हणून
जाल्यार आमगेल ह्या स्टेजान तू आम्ही पुरा कसा निओफाईट म्हळ्यार आमकां आतां भक्ती कसान म्हण कळल मात्र ह्या स्टेजान तू आमगेल मन कसा ना मस्त कडेन धांवत असता त्या एक स्थिती री कसा ना देवाल वैरी फिक्स करच्याक आमकां जायना ते कृष्णा गोत्तस कृष्ण आतां स्टार्टिंगार कसं म्हणता मिगेल वैरीच ध्यान गलाची मै एवा मिगेल वैरीच आतां नेक्स्ट म्हणता म्हाका गोत्तस मिगेल चेडवांक मिगेल वैरीची आतां जस्ट कसा ना भक्ती कसा म्हण शिकेल मात्र तितले वागी तांकां येवचें साध्य ना म्हणता नेक्स्ट कसं सांगता ओके तुक मिगेल वैर मन घालच्याक कष्ट म्हण दत्त म्हण जाल्यार साधना भक्ती करी म्हणून सांगता at sadhana bhakti mana kasana my dear arjuna o winner of wealth if you cannot fix your mind upon me without deviation then follow the regulated principles of bhakti yoga at krishna kasa manta tukka miguel vairi man galchak malari कष्ट जात असलारी फाइन ना हांव कसं म्हणटा चॅन्टिंग कसं आमगे हृदय दाखोवन येवका जाल्यार ह्या स्टेजार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य असतं ते येना आमगे हार्टा दाखोवन तेदान आमी कसं करता एटलीस्ट कोणकी म्हाका सांगला एक राउंड चॅन्टिंग करी म्हणून सांगून हांव त्या एक सांगिलेक बीन हांव एक राउंड चॅन्टिंग करता मिगेल मन म्हाका हेरास करता आसतलो दायना तू चॅन्टिंग कर नाका म्हणून सांगतालो जाल्यार मिगेल गुरुन आणि कृष्णान स्वतः सांगिल निमित्ती हांव ते डेफिनेटली करता ते कसं ना साधना भक्ती कोणकी हायर ऑर्डर म्हळ्यार तुगेल गुरुन एक ऑर्डर दिला त्या हांव गुरुल खातीर करता दवो मिगेल आचार्य खातीर करता म्हणून असल्यारी ते हांव कसं ना हांगा फॉलो करता रेग्युलेटेड प्रिन्सिपल सकाळी उठोवच्या म्हाका कष्ट जाता मंगलारतीक जाल्यार हांव उठोका कित्याक एटलीस्ट ते कसं ना ते प्रिन्सिपल्स ते हांव फॉलो करता म्हणून सांगता आतां कृष्ण सांगता केलो पट्टी तेवय जायना फायन केलो पट्टी कसं ना आमकां अनन्य भक्ती म्हळ्यार देवाल वयर मन घालू जायना कसं जाता नेक्स्ट देव एक रेग्युलेटेड प्रिन्सिपल्स कसं की तेवय करू जाता ना व्हडना if you cannot practice the regulations of bhakti yoga then just try to work for me at least मिगेल खातीर काम करचे ट्राय कराची म्हणून कृष्ण सांगता कसं जाता एटलीस्ट कोण काम करता सच की देवाल खातीर तांकां असिस्ट कराची एटलीस्ट कसान करका आतां देवस्थान बंद म्हळ्यार एक देवस्थान जाता सामगेल कुळायंत ते देवस्थान करच्याक कसं ना थंय वचून काम करत तू तांकां हेल्प करत देवस्थानान तुजी मस्त सेवे असता थंय वचून देवस्थानान वचून तू काम करत घरान तू बसून कसं ना देवाक प्रसाद दवरत प्रत्येक वस्तू कसं आस की ते तू देवाल खातीर करत यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज म्हळ्यार ताचे काम करता करता कसं जाता तुका भक्ती मेळता म्हणून सांगता जाल्यार तेवय जायना म्हाका थंय वचून काम करू जायना फायन तेवय वाडना एटलीस्ट तू कसा काम करतास की ताजे एटलीस्ट रिझल्ट म्हाका कुळायन तू थंय वचून देवस्थानान वचून म्हाका काम करू जायना वाडना तू कसं भायर तुगेल काम कसं आस की ताजे इनकम दव कसं एक मेळ्ळार ते कसं री देवाक दवरी दव असिस्ट करी ना आतां कसं ना भायर आतां देवस्थानान तू देवाक पूज करू जायना एटलीस्ट कोण करतास ते थंयच्या बट्ट दव तांची पुजारी करतास ताका कसं एक दक्षिणा दी कसं जाता तागेला तो कसं करता आनीक चंद कोण देवाक पूज करता असिस्ट करी कोण काम करता सच की तांकां असिस्ट करी म्हणून कृष्ण सांगता तू काम करू जायना जाल्यार फायन तू रिझल्ट दिवन त्या कामाक कसं असिस्टन्स करत तू आतां नेक्स्ट कसं म्हणता कृष्ण आतां तेवय जायना ना आतां कृष्ण हांगा हे एक श्लोक कसं असतं की ना सर्व कर्म फल त्यागम तुगेल प्रत्येक कर्माचे फल कसं असतं ते त्याग करे आम्ही नॉर्मल जावन ना आम्ही एक समाजात पळयत हे एक सर्व कर्म फल त्यागम कर्म फल कसं असं की त्याग करी म्हणजे आम्ही लेखताच हायेस्ट म्हणून लेखताच देवाल वैर देव केदने मिगेल हार्ट अंतस केला ಜನಕ್ಕೆ आम्ही వచ్చి ನಿಮ್ಗಿತಂತ ನಿಮ್ कसं म्हणताची ದೇವ್ ಕೆದನೆ ಮಿಗೆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಗೆಲ್ ಮನ ಅಂತಸ್ ದೇವ್ ಮಗ್ ತಿಟ್ಲೆ ಪೂರ हांव कसं करता मिगेल दुड्ड कसं की ते देवाक दिल्यार पुरो म्हणून जाल्यार आतां आमी पळयत कृष्ण हे कसं करता फोर्थ स्टेजार घालतास
फर्स्ट कसं म्हणता केदनाय मिगेल वेर मन दवरी सेकंड कसं म्हणतास कृष्ण तुगेले कसं ना मन दवरच्या एटलीस्ट मन दवरच्या ट्राय कर कोण केकलेन म्हणला त्याची निमित्त तू ट्राय कर तेव्हा दायना म्हणदलर मिगेल कतीर काम कर तेव्हा दायना म्हणदला फोर्थ स्टेज ಅಂತ कसं म्हणलं act of giving up all the results of your work म्हणजे तुगेले कर्म कसं तू बाहेर एक कर्म कसं करतस तू एक ऑफिस आवतस थंय कसं एक काम करतस त्याची इन्कम कसं नस की एटलीस्ट कोणाक कृष्णाक म्हण कांडवरी त्याचे एक भाग कसं की कृष्णाक म्हण कांडवरी एटलीस्ट 50% ऑफ युअर इन्कम जसं देवाल कार्य खातीर यूज करी आम्ही नॉर्मल जावन हे मोस्ट इम्पॉर्टंट लायक जाल्यार कृष्ण म्हणता ताजे की इम्पॉर्टंट तेंच्या मेगेल वेर मन दवर का तशें जावन हे एक कसं ना तो फोर्थ स्टेज ಅಂತ घालतास तेव्हा दायना ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ म्हणता तेव्हा दायना म्हणदला एटलीस्ट मेगेल ಬಗ್ಗೆ तू कोण म्हणून समजावून घे म्हणजे तू आत्मा ते कसं ना बेसिक नॉलेज कसं ना असं ते ज्ञान घे एटलीस्ट भगवद्गीता ज्ञान दाखव म्हणून तू कोण आणि तुगेल देह कोण म्हणून ते एक कसं ना डिफरेंशिएट तेव्हा दायना म्हणदला ध्यान कर म्हणजे दोन्ही ज्ञान आणि ध्यान असणं ताण लास्ट गान सोडलं कित्याक हाजे की चड अशी खंयचे असं कर्मफल त्याग करचे ताजे की चड आता आमकां पुरा जाणां एक स्टोरी गोत्ता अशें पुरो ती बायल मनशी कशी कृष्णाक एक सन थोडेच ग्रेन्स कसं शिकता कण तांदळा कण तो कसं दिता की ताजे बदलाक ती कसं दिता आशिल पूर दिवन सोडता म्हळ्यार तिगेल कर्म फलाचे त्याग देवाक दिवन सोडता ताजे निमित्त कसं जाता देवाक खुशी जाता लास्टाक तिका भंगार पुरा मेळटा ती वचून कसं जाता यमुना लागी वता आनी त्या भंगार कसं नासता उडोवन सोडता कित्याक तिका ऑलरेडी कृष्ण कसं न्ही कृष्णाला आश्रय मेळून जाल्ला आनी कसं न्ही नाका भौतिक जगताचे कसं न्ही नाका जावन गेला तिका त्या हंगा कसं ना कर्म फल त्यागाचे विषय सांग ताज मागीर ज्ञान घेयाच एटलीस्ट तू आनी तुगेल आत्माचे ಬಗ್ಗೆ डिफरेंशिएट म्हळ्यार तू आनी तुगेल देह कसं नास की ताच्या डिफरेंशिएट ಗೊತ್ತ ಸುಖ ತುಕ್ಕ म्हणता तेव्हा नादला एटलीस्ट ध्यान कर मिगेल वैरी म्हणता आता सनातन गोस्वामी कसं नाशिलो आता कृष्ण हे भक्तीचे एक स्टेजेस सांगले मागीर तो कसं करता सांगा भक्तांत आशिल क्वालिटीज कसं नाही म्हणता सनातन गोस्वामी म्हळ्यार तो कोण आशिलो तो कर्नाटकाचे सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी हे दोग जण बाबा आशिले आणि हो कोण तुमको कोणाक गोत्तास की तुमको ऑलरेडी काही ऐकलंय की सनातन गोस्वामी बद्दल ಕೆಲವು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ एक ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ತಂಗ ಗೊತ್ತಷ್ಟ ಪೂರ್ಕಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ म्हळ्यार कोण म्हणून ओके हांव सांगता सनातन गोस्वामी म्हळ्यार कोण सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी म्हणून दोग जण आशिल्ले तांणी गौड सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ले तांणी कसं जाताची हंग कर्नाटकದ कोण बेंगॉल साइड वताची थंयचो कोण हुसेन शाह म्हणून त्यांचे एक आडळिताचे कोण आशिल की साहेबांचो म्हळ्यार मोहम्मदन कोण आशिल की ताण हांका अत्यंत इंटेलिजंट मोस्ट इंटेलिजंट आशिल्ले त्या टायमाच्या आणि ताण कसं केलं हांका तागेल अंडर घेतला ऍज अ दबीर कास आणि साकार मलिक म्हणून सांगून त्या टायमाचे एक टायटल हांगा आमकां कसं पद्मभूषण पद्मविभूषण एक टायटल मेळता की त्या टायमार त्या टायटल म्हळ्यार मस्त होड आशिल्लो आणि मोस्ट इंटेलिजंट जन आशिल्ले हे दोन्ही भाव आणि रूप गोस्वामी कसं जाता एक पाटी चैतन्य महाप्रभूला वच्चे असताच म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू ते बेंगॉल येवन आसता हांकां कळटा आणि हांनी कितले असता की कसं ना देवाल भक्त आशिल्ले कितले एक साहेबांच्या हंतू आस्थानांत तसोची देवाल भक्त आशिल्ले त्यांनी ऍज सून म्हळ्यार कसं कळली की तांकां चैतन्य महाप्रभू आयले म्हणून धांवन गेले आनी ते म्हळ्यार इवन हुसेन शाहान तांकां बांदून घालचे ट्राय केला जाल्यार आनी बांधून घेवच्याक म्हळ्यार सोडून घेवन चैतन्य महाप्रभू मागशी गेले तागेले एक नाम संकीर्तन मुवमेंट कसं की तांचे जॉईन जाले थंय वचून तांकां खंयचे टायटल मेळ्ळा गोस्वामी म्हण सांगून आता गोस्वामी म्हळ्यार कसं ना गो म्हळ्यार कसं ना आमगेले इंद्रिय
आणि स्वामी म्हळ्यार इंद्रियाचे वयर कंट्रोल दवरूंक घेतलो मग सांगून आता सनातन गोस्वामी कोण सनातन गोस्वामी ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभूला कसं ತಂಗೆಲ संकीर्तन मुमेंट अंतू वृंदावन अंतू पूरा आमका शास्त्र आमका कसं असं की पूरा एक स्थिती म्हळ्यार एक रीतीर पोरोन दवरलेला कोण हन्नी रूप गोस्वामीनी सनातन गोस्वामी one who is not envious but is a very kind friend of all living entity म्हळ्यार त्या टायमार कोण हागेले तशिले की तांकां पुरा जना कसं भक्तीच तक्का कसं टॉप मोस्ट कसं तू दिवेत कोणाक जनाक त्या भक्ती कित्याक कसं एक फूड दिलता की आजी खाल जाता पल्ले उपास कसं कष्ट बघू कहा कसं नीदस की आजी आज तुक चंद नीद मिळतात पल्ले उपास तुक लायक नीद मिळत कदला उपास कष्ट बघू कदला भक्ती कसं असं बितेर दाखवून अशा त्या असलरी तुक बाईलच्या कसं नाही सिच्युएशन असो आज आमक खुशी कंचन मिळतात बाईलचे सिच्युएशन अंतू आज आमक खुशी किती मिळतस मी गेल्या कसं नाही का बिझनेस किती लायक जातस आज मग खुशी किती मिळतस मिगेल स्टडीज कसं किती लायकस आज मग खुशी किती मिळतस मिगेल रिलेटिव्स कोण असच मिगेल लायक असतच आज मग खुशी किती मिळतस किती मिळारी मिगेल लाईफ अंतू कसं एक दाव कशील किती मिळतस पल्ले त्या उलटा दलारी मिगेल खुशी कसं नसते वत्ता त्याला भक्ती सेवेंतू आमक बितेर दाखवून खुशी मिळता आत्मा खुशी मिळता बाईलची कसं नाही सिच्युएशन असो तू केदनाय कसं खुशेर असता अटमोस्ट आमक राती आम्ही कसं आलोचन कोणी दाताची एटलिस्ट म्हाका एक लायक नीद मेळ्ळो लायक खुशेर असो मिगेल जीवन म्हणून आम्ही एटलिस्ट त्या सोदून आम्ही खुशीक सोदून वचच न्हू आम्ही जीवनांत दुसरी कसं दावका आमकां खुशी सोडून आमकां कसं नाही नका तशें म्हणून जाल्यार भक्त कसं भितर दाखवून खुशी ते भितर दाखवून खुशी येतना भाईलची कोणाला वेर ताका जाळ आसन कित्याक कसं मेळचेस की ऑलरेडी मेळून जाला बाईलची कसं नाही ताका इश्ट जाताना आणि कसं पुरा जन ताका फ्रेंड्सा म्हणकी आणि ताका अहंकार असताना आणि कसं डिस्ट्रेस म्हळ्यार सॅडनेस म्हळ्यार कसं टॉलरेट कसं असं की तो टॉलरेट करचा पडे तसं आणि कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल तागेल वेरीस ताका कसं कंट्रोल असं and engaged in devotional service with determination म्हळ्यार दृढ जावन तो कसं तसं देवाल भक्ती करता असं आणि चित्रकेतू महाराज म्हळ्यार कोण आशिल्लो आता तागेल एक क्वालिटी कसं ना पळय चित्रकेतू महाराज एक म्हळ्यार एक राय आशिल्लो त्या टायमार आणि त्या टायमार तांकां एक विमान आसताशिल्लें तशें जावन तो विमानान संचार करता करता कैलास येवन पावता कैलासांतू ईश्वर कसं करता भागवतम सांगतास नारद मुनी प्रति एकल्या थंय आसाच जाल्यार पार्वती कसं तागेल जांगे वयर वयसून तो कसं भागवतम सांगतास चित्रकेतू महाराज हे पळयता पुराजन नारद मुनी कसं एक लेखनाचे पुराजन न्हितू आसताच चित्रकेतू महाराज तो व्हडलो भक्तच देवालो तो केदनाय भागवतम आयकुचाक म्हण सांगून कैलास येता आसता कित्याक ईश्वर शिव कोणस की तो भागवतम केदनाय सांगता आसता ते त्या टायमार पार्वतीक तागेल जांगे वयर पळोवन ताका हास येता ईश्वर हसता म्हळ्यार तांगेल मिडलांत आनी फ्रेंड्सा म्हणकी फील तांगेल मिडलांत एक भक्त पळयल्यार केदनाय कसं एक फ्रेंडशीप असता ईश्वराक कसं तो भक्त म्हण ताका ऑलरेडी गोतस चित्रकेतू महाराज तो हसता आणि सांगता अरे तू भागवतम सांगतास कसं तू वैराग्याची पुरो बरयला तू बायलेक तुगेल जांगे वयर बसून सांगतो म्हणटा ईश्वर कसं वायट लेखना तो जोका म्हणक लेखता नारद मुनी थंय आशिल्ले श्रेष्ठ मुनी ऋषी मुनी कोण आसत की तांणी समेत एक जोक म्हणून सांगून विसरून सोडता जाल्यार पार्वती ती कसं करता ती कोप येता ती थंय थंयच्यानच श्राप दिवन सोडता चित्रकेतू महाराजा तू नेक्स्ट जन्मात असुर जावका म्हणून सांगता आता हे आयकल चित्रकेतू महाराज म्हळ्यार आवसून पार्वती म्हळ्यार दुर्गा म्हळ्यार कोण आवसू आणि आवसून कसं कोप आयला आवसूक म्हणून कळता तो सीधा सकल देवन येवन तिगेल पायी मुळा पडता आणि आवसूक निम घेता मिगेल दाखवून कसं चिवकी त्याला माफ करी त्याला मिगेल कसं वाईट हे नाशिला तू कसं एक तू म्हाका नरका पेटय जावं खंय पेटय म्हाका खुशी असता कित्याक म्हाका ऑलरेडी कसं कृष्ण दावक आशिल्लो भक्ती दावक आशिल्लो म्हाका भक्ती मेळटस मागीर हांव भक्ती करतस मग तेजे नांव कसं सिच्युएशन वयर म्हाका कसं हें जायना तू म्हाका नरका पेटय तेवय अडना म्हणटा आनी सीधा तेगेल नेक्स्ट जन्म खंय आसता असुराचो जन्म आसता कित्याक वता
हे पळोवन ईश्वर म्हणता अशी असतं वैष्णव म्हळ्यार भक्त कशी असता ताका सिच्युएशन वयरी तेगेल कसन भक्ती चड उंडायना केलो जन आसाच आमी मस्त सिरियल पळयताच देवाक क्वेश्चन निमगुच्या कोणकी एक हॉस्पिटलान मरतस क्वेश्चन कोणाक देवाक निमगुच तू मारून घालना नाही तेगेल कर्म आशिल मरची तो मरता देवाल कसने तो कसने अटॅच जायना तुगेल्याक आता त्या विषयी ईश्वर म्हणता देवाल भक्त म्हणा कशी ताका सिच्युएशन वयर कसना डिपेंड जावन आसना ना ही फॉर whom no one is put into difficulty असं जावची म्हणा कसा अर्थ डिफिकल्ट ना केदने खंयचे देवते येवन तुका मारून घाले तसं लेक जन्म जाल्यार चित्रकेतू महाराज कसा म्हणता म्हाका वाडनाता नेक्स्ट तो वृत्तासूर जाता ताजे निमित्त वज्र कसं असं की इंद्राल वज्र ना ताजे निमित्त जावचे वृत्तासुरा मारच्याक म्हणून त्या वज्र कसं आयुध रेडी करता ताजे निमित्त ताका मृत्यू मेळता जाल्यार मृत्यू कसं असतं की ताका वापस चित्रकेतू महाराजाक जन्माक भायर म्हळ्यार वापस हाडता आणि ते भागवता मानतू वृत्तासुरान मरतन म्हळ्यार मारून घालून मागीर मरत असताना तो चंद प्रेयर सांगता कृष्णाक इतली चंद की कोण इंद्र तो लेखता हांव ब्रह्महत्या केला मिगेल निमित्ती कोणाला वैष्णवाल हें जातास एक शुद्ध ब्राह्मणाला हत्या जातास म्हणून सांगून ताका बेजार जाता इंद्राक कित्याक वृत्तासूर कोण असुराल जन्मांत आशिल की तो ऍक्च्युली कोण वैष्णव भक्त आशिल देवाला कोण चित्रकेतू महाराज आशिलो आणि इतली चंद प्रेयर सांगता की देवाक इंद्राक डाऊट येता हांव केला चुकी की सम म्हणून सांग मागीर वापस ताका चित्रकेतू महाराजाला एक जन्म वापस मेळता आणि वापस तागेल भक्ती सेवेक आसास की तो कंटिन्यू करता आणि हो कोण म्हण गोतस्वा हागेला नाव कसं म्हण कोणाक गोतस्वा दोळ ह्या आशिल ताका कृष्ण केन्ना येवन ऐकत आशिल तागेल पद चॅट बॉक्सान ती बरें याची वाडना येस 1 2 3 4 5 ओके पर्सनालिटी म्हळ्यार कोण आशिल्ले बिल्वमंगला ठाकूर हागेला स्टोरी कसं ना बिल्वमंगला ठाकूर ताका दोळ दिसान आशिल्लो आनी व्हडलो भक्त आशिल्लो तो खंयचे एक तो पुढे कसन एक वैश्य तिका अटॅच जावन आशिल्लो आनी ते गोत्तसून म्हळ्यार तो पुढे कसं देवाल बघिता कसं गोत नाशिल्लो एक पटी कसं जाता त्या वैश्याक मेळच्या म्हणून इतली तडपडता असता पाऊस येत असता त्या दिवस जोर पाऊस येत असता भायर वच्चाक जन बित्त असतशी ते एक उदकाच्या कसं न्हंय आशिल की ते उक्कून येत आशिल्लें म्हळ्यार उवार येत आशिल्ले त्या टायमार जाल्यार हाका त्या वैश्याल्यार इतली मन आशिल्ली की त्या उवार समेत तो कसं ना त्या वैश्याला वचुका म्हण ताका मन आसता आनी कसं करता ते चड म्हळ्यार तिगेल घर वयलच्या हंत आशिल्ली मेती तो वयर चडच्याक म्हणून दोरी म्हळ्यार एक राज्य कसं असते की त्या दोरग्यान वयर वता वयर वचून पळयता वैश्य कापेत भायर ती म्हणता तू कसन एक म्हळ्यार कसा म्हळ्यार मेगेला कसन राज्य नाशिल्ला तू कसं दोन वयर चडलेलो म्हणता तो मातशी घेवन पळयताना एक सर्प कसं असतं की नाग कसं असं की त्या हाण तांडिलाल पेट्टाक ते मोरून वता सकल म्हळ्यार तितल्या इश्ट आशिल्ले त्या वैश्य मागशी वैश्य ताका सवता तुका मेगेल मागशी कितल्या हें आस की मोग असं की मोग दाखयतस की त्या मोग येदा भितर तू कितली पटी मेगेल नाव काढले की तुगेल तोंडान तू इतली वेळ तर येवची ते तितली वेळ तू देवाल नाव काढला असल्यारी देवाक तितले मोग केला असले येदा भितर देव तुका आपोवन व्हरता आशिल्लो म्हणून ते एक जोक मारता ते जोक हक्का इतली लागता की तो लेखता तीन सांगेल सम कित्याक इतली वेळ ते हांव कसं एक शरीरा मागशी धांवत आशिल्लो ना वैश्य दी कसं एक शरीर ना हांव हे मनीस कसं पळयतस की दिवस दिवस ते एक शरीरा मागशी हांव धांवत आशिल्लो जाल्यार आज म्हाका कळ्ळा हे शरीर कसं ते नश्वर जाल्यार हांव आसता की ना म्हाका गोतना जाल्यार देव हांव तागेल कार्य करता म्हणटा इमिडिएटली तांच्यान सकल देवन तो म्हळ्यार
देवाला भक्ती करच्या म्हणून भायर सरता जाल्यार तशीची म्हळ्यार कसान तेगेले घर पुरो सोडून देवाला नाव काडता वता आसतना थंय समेत कसान स्त्री म्हळ्यार एक खंयचे एक बायलमेशी पळयल फुडें ताका त्या वैश्यल उडगास येता आनी वापस देव विसरून नाका त्या ताका कसान डिस्ट्रॅक्ट जाता आसता त्या वैश्यल तो कसो करता त्या बायलमेशी कोणाक पळोवन ताका वैश्यल उडगास येयला की तिगेल माथ्यांत कसा पिन्न आसता न्हू ते पिन्न तो निमगिता दी म्हूण सांगता ते पिन्न निमगून तो तेगेलो दोळ काण सोडता दोळ काण देवाला वता म्हळ्यार एक देवाला गर्भ म्हळ्यार एक देवस्थान वता आनी म्हणता आनी म्हाका कसने भौतिक जगतान म्हाका कसने पळोवचें न्हू म्हाका खाली तुचे आसूं का म्हगेल मनान तू आनी मुखारी हांव खंयचे एक स्त्री पळोवन त्या वैश्यल म्हाका वापस उडगास येवचें नजे म्हणता आनी तो केन्नाय कसान देवालेच कीर्तन करता आसता आनी ताका पळोवच्याक म्हणून कृष्ण स्वता येत आशिल्लो आनी ताका कळत आशिल्लें त्या सनळ चेडडाला पाययाचे गेज्जे आवाज कसो आसता ताका आयकत आशिल्लो ताण पद्य सांगतना आनी नांत आशिल्लो तो कृष्ण येवन आनी केन्नाय येवन नांत आसता आशिल्लो आनी ताण चौराष्टकम म्हणून बरयला ते चंद पद्य तुम्ही ऐकायचे तुमकां टायम मेळ्ळ्यार चौराष्टकम तातूंत तो म्हणटा तूं म्हाका दिसेश ना जाल्यार तू येवची म्हाका कळटा आनी तू म्हगेल हार्ट कसो आसा की चोरून व्हेला तू चोर म्हूण सांगता कृष्णाक तितले मोगान सांगता ते एक भक्ती कसन आसा ते एक कसन हांगा आमी एग्जाम्पल पळयत तांकां भौतीक जगताचेर कसने इंट्रस्ट ना आनी तो अनेक कसो आशिल्लो म्हळ्यार वृंदावनांत तूं खंयचे एक देवस्थानांत तो वता आसतना मंगलारती जाल्यार मागीर दर्शनार्थी टायमार देवाला ड्रेस चेंज करता नडोवन विग्रह नडोवन ताका ड्रेस चेंज करताच जनांक कळची किंत फुडें ताका दोळ दिसना म्हण जनांक वताच जाल्यार दर्शनार्थीक म्हळ्यार सुरवेय वचून ताण रावचे दर्शनार्थी म्हळ्यार कसं पळोवचें न्हू देवाक हो मुखार वचून रावता आशिल्लो आनी ते कर्टन्स ओपन जावचे किंत हो म्हणटा आशिल्लो आज देवान खंयची ड्रेस घाला म्हूण सांगून आनी ते कसं सांगताच की ते एक्चुअली थंय आसता म्हळ्यार त्या खंयची ड्रेसाचे कलर सांगता की ते एक्चुअल ड्रेस ते देव न्हेसून आसता जनांक ऑलरेडी गोत आसता तो एकलो व्हडलो भक्त म्हणून म्हळ्यार जनांक तो कसने पळयत आसा म्हूण तांणी एग्जाम्पल घेवच्याक तेगेले येता आशिल्लेची तितली व्हड कसन हे आशिल्ले बिल्वमंगला ठाकूर तशें जावन आतां कृष्ण असं म्हणता who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pain, and who does not strive for some result is very dear to me. कृष्ण म्हणता तसं एक जन कसं असं की मस्त मोगाचे जन who is the personality हें गोत तशें पुरा जनाक हें कोण हांगा हस्ती पायया म्हळान तूं कोणाक बसला हांगा भक्त प्रल्हाद व्हेरी गुड भक्त प्रल्हाद हांव कसं एक्सप्लेन करता म्हणून आमकां पुरा जाणां गोत आसता कितले एक्सपर्ट डिवोटी आशिल्लो म्हणून सांगून खंयचे सिच्युएशनांत तेगेल बापूस दिवस घरांत तुमी लेखाचे तुमकां मारच्याक प्लॉट म्हळ्यार तुमकां मारच्याक केन्ना प्लॅन घालता आसता तूं कशी जाता तुगेल हार्ट प्रत्येक फावटी कसन ना कसन खावचें विश ना ताका विश दिवचें तेगेल हावसून विश दिवचें पडलें ताका ना ताका तेगेले कोण म्हळ्यार बापसूल बहिणी कसो आसा की तीन जळोवचें पडलें ताका बापूस स्वता ताका मार घालचें पडलेलो वयर दाखोवन सकयल उडोवचें पडलें म्हळ्यार हिरला दाखोवन अशी कसन आमगेले घरांत जाता आसल्यार आमी कशी फील जाता आसलें आमकां आमी हांगा घर सोडून धांवूंका कसने नाका म्हणून जाल्यार भक्त प्रल्हाद आमी कसने केन्नाय म्हणटा ना प्रल्हाद महाराज म्हणत भक्त प्रल्हाद म्हणटा कित्याक तांकां भक्त म्हणजे कसं टायटल आसा की एक्चुअल जावन ताका वता म्हळ्यार तितले एक्सपर्ट आशिल्लो तो one who neither grasps pleasure or grief, who neither laments nor desires, who renounces both auspicious and inauspicious, शुभ आणि अशुभ ताका सनेना कित्याक देवस्थान पुरा शुभ धा म्हळ्यार देवान आमी नाव करतना फर्स्ट कसं जावचें आमी नाव करतना देवाला आमी केन्नाय चॅन्टिंग करता 1 राउंड चॅन्टिंग तेदन कसं जावचें शुभ म्हळ्यार लायक जावचें आमगेलो हार्ट कसो क्लीन जाता लायक येता शुभ धा शुभ स्टार्टिंग जाता म्हूण हांगा पळयत आनी हें कोण हांगा गोतस की कोणाकय
हे कोण पर्सनालिटी रबलांगा अम्बरीश महाराज राईट अंबरीश महाराज. व्हेरी गुड अम्बरीश महाराज येस अम्बरीश महाराज आणि दुर्वास मुनीला मिडल आणतो हँड असताना अम्बरीश महाराज अशीच एकादशी दवरता असता निर्जल एकादशी आणि दुर्वास मुनी ताक टेस्ट करचा म्हणता येता आणि पारायण टाइमार दुर्वास मुनी कसं करता नावच्या होता ताक ಗೊತ್ತು असता पारायण टाइमार आम्ही करेक्ट टाइमार उपवास सोडा जाला री आमकां डेफिनेटली कसं वाईट जात म्हळ्यार ते फल कसं असता आमकां दिना म्हणून ताक ಗೊತ್ತು असता दुर्वास मुनीक आणि अम्बरीश महाराज ताक ಗೊತ್ತು असता कित्याक पारायण टाइम जाल्ला पारायण टाइमार हांव पारायण करना जाला री हांव कसं अन्न ग्रहण करना जाला री हांव इतले वेळ केला एकादशी फल कसं असतं ते म्हाका मेळना म्हणटा ಗೊತ್ತು असता आणि कृष्ण खुशी जायना म्हणटा ಗೊತ್ತು असता आणि तो कसं करता तो ब्राह्मणाला निमगून तो सांगता ब्राह्मण सांगताची तू निर्जल केला निमित्ती उद्दा पिबेत कसं नाही शित्ता कर्ण भितर घेवची नाका एटलिस्ट उद्दा पी तू म्हणता तो ते ऐकून उद्दा पिता त्या दुर्वास मुनी कोण कसं जाता दुर्वास मुनी म्हणणारे तो एक तागेला कॅस दुर्वास मुनी केदने तागेला कोपाक फेमस दुर्वासाल कोप म्हणणारी तितली फेमस तागेला कोप म्हणणारे तागेला एक जटांत असता योगीला कोप कसं नसता तागेला कसं कॅसांत असता तशें जावन आमी पळयत योगी पुरा कसं तागेला कॅस म्हळ्यार बाइंड कोन म्हळ्यार टाय कोन दवरता तागेला पवर कसं नसता त्या कॅसांत हेडांत असता ते एक कॅस काडून तो सकल घालता तांतूल एक राक्षस सृष्टी जाता आणि अम्बरीश महाराजाक जस्ट मारून घालचा म्हणून वताना कृष्णाल सुदर्शन कसं नसतं त्या धावन येता कृष्णाल परमिशन निमगिना अशें म्हळ्यार त्या भक्ताल वयरी कसं जाता असतं म्हळ्यार ताका मारून घालच्या वतान सुदर्शन कसं करता धावन येवन त्या असुराक मारून घालता असुरा मारून गेले मागीर सुदर्शन कसं करता दुर्वास मुनीक मारून घालच्या वता दुर्वास मुनी धावता फर्स्ट ब्रह्माला वता ब्रह्मा म्हणता मेगेल अस्त्र नयता हांव सोडलेलं अस्त्र न्ही कोणाल अस्त्र म्हाका विष्णू ಗೊತ್ತು जाल्यार कसं तू पळय म्हणून सांगता हो ब्रह्माला वची सोड ब्रह्माला वता ब्रह्मा दाखवून सीधा कैलास मेळता वाट्यान कैलास जावता कैलासांत ईश्वर म्हणता कळ्ळें तू भक्ताक हें केला विष्णू म्हळ्यार कृष्णाक कोप येत असते तू कृष्णाला वची बेस्ट म्हण सीधा विष्णूला धावता विष्णू म्हणता सुदर्शन म्हाका निमगून गेला न्ही तो तागेल इटल्याक गेला कित्याक भक्ताक बाद जातस म्हणून ताका मनांत लागून तो धावतस आणि कसं जाता सांगा हांगा म्हळ्यार सुदर्शन चक्र दावयलो आणि कसं हांव पेटयला न्ही म्हाका चुकी कोर नासला री हांव तुका क्षमी करता आशिल्लो जाल्यार आतां चुकी केल्यार कोणाक तुवें म्हगेल्या भक्ताक तांतू भागवतामांत म्हणता कृष्ण अहम भक्त पराधीनो हांव भक्ताला अंडर भक्त कशी नांचे ताचके हांव तांगेल अंडर नांच्या तशें जावन तूं आतां मेगेला निमगून कसं प्रेजन ना तू अम्बरीश महाराजा लागीं वच तुका आणि हें भोंवता भोंवता एक वर्स जाता एक वर्स ते अम्बरीश महाराजान एक शिताचे कण समेत भितर घेवन वचला तो लेखता हांव केल्लो चुकी म्हण लेखून नासता आणि दुर्वास मुनी धांवन येवन अम्बरीश महाराजाला पायया पडता पायया पळोवन अम्बरीश महाराज म्हणता कळ्ळें हांव तो क्षमी केला वाडना धांवन जाता हांव कसं चूक केला आसता माफ करी म्हणता म्हळ्यार भक्तू तो केन्नाय लेखता हांव खंय चुकी केला म्हण तो लेखता स्टार्टिंगार आणि दुर्वास मुनी ताका अहंकार येता अहंकार येवन आसतना ह्या पुरा विषय जावचे की फुडें ताका तो टेस्ट करचे येवची कित्याक अहंकारान तो लेखता अम्बरीश महाराज कोण महाराज ताका सुमार बायल आसाची तो भक्ती करच्याक योगी न्हय म्हूण लेखून आसता दुर्वास मुनी लेखता हांव योगी हांव भक्ती करेत म्हूण लेखून आसता जाल्यार कृष्ण म्हळ्यार हें एक एक्झाम्पलांत आमी पळयत योगी तपस्या कोर नासलो कसो कोर नासलो जाल्यार भक्ती करना जाल्यार तो वैकुंठ भितर एंटर जावच्याक समेत जायना आणि देवाला ಒಟ್ಟು रपच्याक समेत जायना दुर्वास मुनी वैकुंठ भितर वचून आसतालो जाल्यार इमिडिएटली ताका भायर वचूंक जाल्ला आणि कोण अम्बरीश महाराज आसा की ताणें इमिडिएटली कसं तागेली भक्ती हांगा दाखोवन दवरला म्हळ्यार सुख दुःखेशु तितो म्हळ्यार कसं सुख आणि दुःख आसा की ते ताका एकची आणि सच अ पर्सन इज व्हेरी डियर टू मी अपास अपास कृष्ण म्हणता इज व्हेरी डियर टू मी आता सुदामाले आमकां स्टोरी गोत अशें पुरो तो कृष्णा लागी ऍक्च्युअली बायलेन कशी निमगून पेटय म्हूण सांगून आसता जाल्यार हांगा
तो कसं निमगू चाक रेडी ना आशिलो तो कसं लेखता हा हो कृष्णाले तर मस्त सानू मग कसं दावका म्हणना कृष्ण माक मेळला रे तांची पुरो ना बघता लेक कसं हृदय तसला आता ह्या एक चॅप्टर अंतू आम्ही पळायला कसं कसं क्वालिटी म्हणून सांगतो ओके आता ह्या भक्ती योग अंतू आज आम्ही कितली की कसं ह्या पळायला कसं एक्झाम्पल्स पळायला भक्तीच्या म्हणून सांगून आता आमगे लाईक हांव म्हणला आम्ही कसं एटलिस्ट असल पुरा ह्या खंयचे पुरा एक्झाम्पल भक्ताला अनन्य भक्ती असल पुरा एक्झाम्पल त्या करू जायना जाल्यार एटलिस्ट कसं करका आम्ही देवाल खातीर काम करका तेवय काम करू जायना म्हणून जाल्यार कोण काम करता सच की तांक एसिस्ट करका म्हळ्यार कोण काम करता सच की तांक एटलिस्ट तू ह्या दिवका आता डोनेशन अपील कसं आमगे लाईक टेंपल जातस कुळायन कितली जण हांगा कोड्याला दाखोवन आसाची कितली जण कोड्याला दाखोवन आसाची हँड रेज कराची ಎಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾಚುವಂಗ सुरेश प्रभू येस तुम्ही केन्ना कोड्याला येवका म्हण आशिल्ले काय म्हरी आमगेले एक टेंपल आसा नंतुरांत थंय तुम्ही येवेत आनी देवाक म्हळ्यार आमगेल राधा गोविंद कसो आसा की ते थंय आसा ओके ते ते एक सानर टेंपल आता कसं आसा की कुळायन तो ते ನಂತೂರಾಂತ ते एक सानर टेंपल येस ओके मस्त जन ಅಲ್ಲ ನೇಟಿವ್ कसं नसते कोड्याला ಅಂತस व्हेरी गुड तुम्ही केन्ना हांग येताना तुम्ही ते नंतूर टेंपल कसं आसा की ते वचे आणि त्या एक टेंपला खातीर एक कुळय टेंपल म्हळ्यार आम्ही इस्कॉन बँगलोर पळोवन आसतले न्हू कितले व्हड टेंपल आशिल्ला तसलेच एक टेंपल हांगा कोडेलांत प्रप्रथम म्हळ्यार स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम असले एक टेंपल जातस आणि त्या टेंपलांत कसं आसता हे एक जागो घेतिल ते ते एक जागो हांगा कुळायंत घेतला आणि ऑलरेडी थंय कसं कन्स्ट्रक्शन सुरू जाला हांवें व्हिडिओ तुमकां पेटयता खंय पुरा कन्स्ट्रक्शन आनी कशी अपडेट आसा म्हणून हांगा पळयत हे आश्रम फर्स्ट आमगेलो आश्रम जाता त्या आश्रमांत जनान येवन म्हळ्यार ब्रह्मचारी कोण आसाच की तांकां पुरा आनी देवाक हांगा हाडटाची ताजे मागीर टेंपलाचे बेसमेंट 2 फ्लोराचे टेंपल म्हळ्यार स्टार्टिंग अन्नदान हॉल सकयल दाखोवन वयर दाखोवन कशी टेंपल येता दोनी स्टेज तू टेंपल आसाची आनी गेस्ट हाऊस थंय 32 रूम्स करताचे गेस्टांक म्हळ्यार एक टायमार कितली की गेस्ट येवन राबयत तुम्ही केदां न्हय हांगा येवका म्हण जाल्यार नेक्स्ट टाइम तुम्ही येताना लाग घालाची कुळायन तू देवस्थान आम्ही कृष्ण कृष्ण कोण म्हणता सच की तागेलेचे देवस्थान जाता आनी केदनाय तुम्ही सकाळीची मंगलारती पळयत देवाला देवाक प्रसाद आणि कसं असं की तुम्ही देवस्थानांत घेवेत देवाल्याची आणि केदनाय इव्हनिंग कसं संकीर्तन असं लायक आणि कसं जाता सांग बेस्ट कसं जाता आता आम्ही कसं ऑनलाईन आणतो गीता प्रिचिंग करता सच की ते ऑफलाईन आणतो म्हळ्यार तुम्ही टेंपलांत बसून देवालय जर कसं शिकेत गीता खाली भगवद्गीता न्ही भागवतम चैतन्य चरितामृत तसल पुरा तुम्ही हंगा घरा म्हळ्यार टेंपला येवन 1 to 1 भक्तालोटू म्हळ्यार आमगेल गुरु कोण आसाच की तांगेलोटू उलोवन तुम्ही हें करत आनी आनी नामनिष्ठ प्रभू हंगेला अंडरंत म्हळ्यार हंगे लायक गायडन्स वयर हें पूर एक काम जाता तांणी प्रेसिडेंट हांगाचा आनी हें एक टेंपल डिझायन हे कॉन्सेप्ट अशी आम्ही धर्मस्थळ टेंपल पळोवन आसतले न्हू कोड्याचे जनांक तांणी वचून आसतले धर्मस्थळ टेंपल तसलेच एक युनिक टायपार डिझायनान तू केला आनी हांगा हे द्वार कसं आसा की आतां खंबो हे एक व्हड खंबो कसो आसाच की दोनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जाता आसा हाजे वयरीन आनी हें एक अन्नदान हॉल हांगा सकयल तुम्ही पळयत न्हू हे सकयल आशिल्ले अन्नदान हॉल वयर आशिल्ले मागशीच सायड देवस्थानाच्या आनी अज्जोटू हांगा मागशी कसं आसा की गेस्ट हाऊस हें व्हड
आशिला आणि हांची सकल कसं असतं की गेस्ट हाऊस दोन्ही माळी वैरी सकलची माळी डॉर्मेंटरी म्हळ्यार व्हड हॉल ते न्हिदोच टायपार हॉल दोन माळी ताजी सकल ओपास कसं ना गोविंदास रेस्टोरेंट इस्कॉन खंयचे इस्कॉन तुम्ही वचाची मुंबई दव खंय वचाची ते गोविंदास रेस्टोरेंट म्हणून असता आम्ही कसं बायलची रेस्टोरेंट खाताच की ते ऑनियन गार्लिक देवाक प्रसादम नक्की खाताच त्यांची इस्कॉन तुम्ही गोविंदास रेस्टोरेंट गेला सेम फूड मिळता त्याला देवाल प्रसाद विथआउट ऑनियन गार्लिक ते एक फेमस रेस्टोरेंट आणि कसं सकल दखून प्रसादम स्टीम किचन करतास स्टीम किचन म्हळ्यार 5000 लोकांक सकल दखून कसं वाटस की ते सकल दखून 5000 लोकांक एक टाइमार जेवण दिवची तसल होड किचन जातस आणि 5000 स्क्वेअर फूट देवाल गर्भगुडी एदूर 5000 स्क्वेअर फूट होड हॉल जातस ऑलरेडी 1.5 एकर 75,000 स्क्वेअर फीटाच्या लँड कसं असतं त्या 15 क्रोराच्या कन्स्ट्रक्शन फुल कॉन्सेप्ट कसं असतं 15 क्रोराची म्हणून सांगताची आणि टेम्पल केदान 2024 अंदावच्यास हांव तुमकां एक व्हिडिओ दाखयता डिझायनाच्या आणि हक्का तुम्ही कशी डोनेशन कराय टेम्पल कन्स्ट्रक्शन सान दाखवून म्हळ्यार अमाउंट कशी 1500 एक ब्रिकाक एक इट्टिगेक 1500 अमाउंट आणि नेक्स्ट दोन्ही तशीच तुमका कशे ब्रिक दिवच्यास की हाजे की चढ तुम्ही दिवेत 10 ब्रिक 20 ब्रिक तुमगेले इष्टाच प्रकार मागीर सेवा अमाउंट ऍज पर ब्रिक एक ब्रिकाचे नेक्स्ट कशीची एक स्क्वेअर फुटाची तुमका दिवका आसल्यार 5000 दाकून स्टार्ट जाता ताजे मागीर लाईफ पॅटर्न जाल्यार तुमका ताजी कसन बेनिफिट्स आसाची लाईफ पॅटर्न अंतू कसन विंगड टाइपाचे एक बेनिफिट्स मिळतात तुमका एक कार्ड मिळतं लाईफ मेंबरशिपाचे कार्ड मिळतं त्या कार्डान तुम्ही खाली कुळायंत नाही बाकी खंयचे टेम्पला गेल्यार तुमका फ्री अकोमोडेशन म्हळ्यार राबच्याक तुमका एक गेस्ट हाऊसान फ्री दिताची 3 डेसा खातीर तशीची हे प्रत्येक इस्कॉनाक म्हळ्यार सेंट्रल तुम्ही खंय भायल गावांत आसता की हांगाची मेंबरशिप घेऊन तुम्ही भायल गावाचे इस्कॉनान ते फ्री अंत राबयत ते हांगा कसं ना हेस ओके आणि अशीची मुखारी अनिके अंतूची डोनेशन असता मस्त सकड तुमका विंगड कशी टाइपाची इष्ट की त्या टाइपारी तुम्ही लाईफ पॅटर्न दव मुख्य धर्माधिकारी तसल एक विंगड टाइपारी कसं ना तुमगेल सेवे देवाक देवेत तुमगेला कशी आर्थिक हाजी वैरी तुम्ही कसं ना विंगड टाइपारी डोनेशन्स दिवेत हे एक स्टार्टिंग कितले टाइप अमाउंट आरी 35,555 अंदाता इन्स्टॉलमेंट आरी तुम्ही पे करेत नादलारी धर्मकर्ता असतारी 1,08,000 धर्माधिकारी असल्यार 2,70,000 अशीची अमाउंट वेरी डिपेंड तुमका जाल्यार पुरान ते फॅसिलिटीज तुमगेल प्रतिष्ठापन यज्ञ कसं जातं की देवस्थानाचे तान तुमका VIP पास असता आणि प्रत्येक फेस्टिवल्स कसं असतं की तांत पुरान ते VIP पास असता हे हांगा इतली पुरा सेवा आसाची आणि ह्या पुरा डोनेशन लिंक हांव तुमका PDF पेटयता ताजे वयर तुम्ही इंटरनॅशनल म्हळ्यार एब्रॉडांत असल्यार तुम्ही तुमका अमाउंट डोनेट करका म्हणल्यार ह्या ईमेल आयडीक तुम्ही जस्ट मेसेज घालाची तांणी पळोवन घेताची मुखार चेक नेक्स्ट वन टाइम सेवा सणाची सेवा दिवका म्हण आसल्यार मंथली सेवा द डेली सेवा 500 तकून सुरू जाता 1000 2000 5000 10,000 तशी चड जाता ओके हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तुमका हांव एक कसं ना व्हिडिओ दाखयता टेम्पलाचे ओके टेम्पल हांव एक कांड mentre la usando su
lakh exam पार के last. येस हांव तुमकां व्हिडिओ पेटयता आनी हांगा दाखोवन सोडता एक पट्टीक ओके. येस